कळंगूटच्या नागरिकांनी आणि साळगाव कचरो प्रक्रिया प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनान पणजेचो कचरो साळगाव कचरो प्रकल्पात स्वीकारी नासतना ट्रक हाडून विरोध उक्तायलो। त्या खातीर पणजेचे महापौर आक्रमक जाल्ले। जर मंगळार मेरेन हो कचरो स्वीकारलो ना तर कळंगूटांतल्यान पणजेत येवपी सांड उदकाचे ट्रक पणजेत घेवचे ना म्हण शिटकावणी महापौर मडकयकरान दिल्या। RDXGOA खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। आजूच आमची पणजेची गार्बेज आमचो एक ट्रक सालिगांव वतालो आणि तालिगांवचो एक ट्रक सालिगांव गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटार वतालो तो आमचो स्टॉप केला आणि ह्या खातीर आमकां व्हडलो मेजर प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। आमची टोटल वेट गार्बेज 28 टन आमची जनरेट जाता हॉटेलाची बी सगळी धरून आणि आमी ती थोडी हिरा पेट्रोल पंप LIC आणि आमचे मार्केट ह्या 3 एरियेन आमी ट्रीट करताली आणि एक ट्रक आमी सालिगांव धाडटालो। तशेंच तालिगांव थंयचो एक ट्रक वतालो आणि जेन्ना हो प्लांट बांदलो तेन्ना आदले आमचे लेट मनोहर परिकार आदले CM बाईन आमच्या तेन्ना आमकां म्हणजे सांगिल्लें की तुमचो एक ट्रक आमी घेतल्या आनी तालिगांव त्या इन्शुरन्स दिल्ले एक ट्रक घेतलो म्हणून आनी त्या प्रमाणे इतके दीस ते हे गार्बेज आमची थंय वताली। आतां सडनली थंयच्या लोकांनी आनी म्हाका दिसता मॅनेजमेंट हेंच्यांनी ती आमची गार्बेज आयच्यान आमकां सांग आमी कलेक्ट करचे ना म्हणून आनी एक ट्रक म्हणल्यार आमचो गार्बेजीचो व्हडलो इश्यू जाल्लो आसा कित्याक आमकां आनी जागो ना ट्रीट करपाक कित्याक आमचो जो हक्काचो जागो आसलो आमचे हांगा बायगिणी तो जागो गव्हर्मेंटान आमचे कडल्यान घेतलो आनी 6 म्हयन्यान आमचो ट्रिटमेंट प्लांट करता आमी सांगलो तो आज 2-2.5 वर्सां जालीं तरी कांयच हालचाल जावना आनी आतां सुद्दां आयकलां आमी ती चालू आसा काम पूण तेका आनी 2-3 वर्सां तरी वतली सगळो प्लांट जाता म्हणल्यार फॉर्मेलिटी जाता म्हणल्यार तो पर्यंत आमचेर आतां व्हडलो एक क्वेश्चन मार्क व्हडलो गंभीर प्रश्न जाला की आमी आतां गार्बेज खंय घालपाची। आमी आतां तो कॉन्ट्रॅक्टर जो सालिगांवचो जो आसा तेका आमी विचारले की बाबा अशें कितें जाला तो म्हणटा आपले प्रॉब्लेम कांय ना आपूण घेवपाक तयार आसा पूण ते गांवचे लोक म्हणटा ते प्रॉब्लेम करता ते म्हणल्यार ट्रक सोडना जाल्यार तांकां हांव सांगूंक सोदतां गांवच्या लोकांक कालमणच्या लोकांक की तुमचे दिसाक आतां ऑफ सिजनान 60 ट्रक तुमचे हांगा आमच्या तालिगांव वचून हांगासर सेवेज ट्रिटमेंट प्लांटान तुमचे सेवेजीचे टँकर येता 60 दिसाक हे ऑफ सिजनान म्हाका दिसता तेंचे जवळ 100 ऑन एन एवरेज तेंचे ट्रक येता तेन्ना जर फाल्यां पर्यंत जर आमची जर गार्बेज तुमी उबारचे ना जाल्यार तुमचे आमी फाटल्यान परवाच्यान तुमी तुमचे सगळे ट्रक आमी बंद करतले। तालिगांव आमच्या लोकांनी आमी खूब कंप्लेनी आसा तेचे कॉर्पोरेटाची कंप्लेनी आसा ते लोकांची कंप्लेनी आसा की तेंचे ते डेली ट्रक येता लोकांक त्रास करता आमच्यो तेंच्यांनी ड्रेनी फोडून उडयल्या आमचे फुटपाथी फोडून उडयल्या आमचे रस्ते फोडून उडयल्या तरी आमी हे सगळे सहन करून तांकां आमी अलाव करताले। जर हे तुमी आमचे ट्रक जर परवाच्यान फाटच्यान जर तुमी आमची जर गार्बेज घेना आमच्यान तालिगांवची जाल्यार आमी परवाच्यान तेंचे टँकर आमी आमच्या हितून येवपाक दिवचे ना ही सांगपाक ही आमी तांकां मेसेज दिता तांकां की तेंच्यांनी आमकां हेल्प करचो आमी जशें तुमकां हेल्प करता तशें तेंच्यांनी आमकां हेल्प करचो। कॅसिनोची गार्बेज नेरूल पंचायत ते व्हरता जर कॅसिनोची गार्बेज जर ते घेवपाक तयार आसा ते जाल्यार आमची कित्याक घेना एक ट्रक गार्बेज हो व्हडलो प्रश्न आसा। तेन्ना आमकां कोणें असो लायटली घेवचें न्ही आमी जर आमची गार्बेज जर घेवपाची बंद करतात आमी तेंची फाटच्यान तेंचे टँकर आमी सगळे ट्रक तेंचे हाडटले आमी थंयची एरियेचे आतां ते कोण सरपंच आसा हे आसा ते आतां इश्यू करता ते की भायली गार्बेज आमी घेवचे ना म्हणून म्हाका दिसता कुमारच्या सगळे तेंच्यान तेची ऑलरेडी ती बंद केल्या आनी पयलींच्यान कालच्यान तालिगांव बंद केल्ली आयज आमची बंद केली म्हणजे आतां गव्हर्मेंटान हांव CM कडेन मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान की तेंच्यांनी आमकां हेल्प करचो हॉटेलाचो आमी हॉटेलाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक आमची चालू आसा हे करपाक तांकां आमी एक 10 टनाचो कॅपेसिटीचो आमी हे घालूंक सोदता ते जर घाले जाल्यार आमचो एक हॉटेलाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो। पूण कितें आसा हेका आमी सिस्टम हे करपाक थोडो टायम लागता चूक करून आतां ताका मशिनरी हाडूंक जाय सहज एक 5-6 म्हयने वतले आमी आमच्या ते सेवेज ट्रिटमेंट प्लांटानूच ते आमी जागो हे केला पूण तो कितें ताका फॉर्मेलिटी आसा ती चूक करून आज केलें फाल्यां हाडलें बसयलें एक सहज 5-6 म्हयने वतले पूण तो पर्यंत आज इमिडिएट सरप्रायझिंगली तेंच्यांनी आयच्यान बंद केलें आतां आमी करपाचें कितें हो आमचो व्हडलो प्रश्न आसा हेल्प करचो CM आमचे तेंच्या कलंगूट तेंच्या पंचायती कडेन उलोवन आमची ती जी एक ट्रक व्हरताली ती आमची चालू दवरची हांव तेच्या खातीर रिक्वेस्ट करता।